नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक एक खास कार्यावळ आज तुमच्या मुखार घेवन येता आणि म्हाका खूप 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 उमेद जाता ही कार्यावळ तुमच्या मुखार घेवन येता पळय तेन्ना. ताजें कारण आसा. आयज इंटरनॅशनल यूथ डे सेलिब्रेट करता आणि आयच्या दिसा निमतान आमच्या गोंयच्या खातीर हे पुण्यभुंयच्या खातीर एक प्रावड अशी गजाल आसा. कितें ती सांगता तुमकां. आमचे आदले जे प्रेजिडेंट आशिल्ले अब्दुल कलाम सर हांच्यांनी एक गोश्ट सांगिल्ली की यूथ आर द फ्युचर ऑफ दीस नेशन. म्हळ्यार हे यंग जनरेशन आसा ते आमचें भविश्य आसा. सो तांच्या हातान जर धुरा दीत जाल्यार आमी कितपत बरें करपाक शकता हें आमकांय खबर आसा. सो ही गजाल जेन्ना विचार करता तेन्ना जायते यूथ आमच्या ह्या कंट्रीन आसा, आमच्या गोंयान आसा, जे गोंयच्या खातीर काम करता, गोंयान कितें बरें घडपाक जाय म्हणून काम करता. असोच एक तरणाटो जाका हांवें पर्सनली पळयला आमच्या गोंयान काय सामाजीक काम करता आसतना, लोकांक मदत करता आसतना, सामाजीक कांय कार्यावळी अरेंज करता आसतना अश्यो जायत्यो गजाली आसा ताच्या बद्दल ज्यो आमकां खबर आसा, खुबशे जाणांक खबरूय आसतले. आनी आयज एक प्रेस्टिजियस अवॉर्ड ताका फावो जाता, तो म्हळ्यार नॅशनल यूथ अवॉर्ड. आख्ख्या भारतान फक्त 7 इंडिविज्युअल लोकांक हो अवॉर्ड मेळ्ळा आणि टोटल 22 जाणांक हो अवॉर्ड म्हळ्यार कांय संघटना आसा तांकां सुद्दां हो अवॉर्ड दिलो गेलो आयज. आणि आयच्या ह्या दिसा निमतान आमच्या बरोबर गोंयचे असो एक तरणाटो जाका हो अवॉर्ड फावो जाला ते म्हळ्यार गुणाजी मांद्रेकर आमच्या बरोबर आसा. गुणाजी, येवकार आमच्या ह्या कार्यावळीन. नमस्कार. सगळ्यात पयलीं गुणाजी म्हाका दिसता खूब उर्बेभरीत आणि सारकी दबाज्यान आयचो दीस तुजो गेला आसतलो आणि सगळ्यात पयलीं पुराय गोंयच्या वतीन प्रुडंट टिमीच्या वतीन तुका कॉंग्रॅच्युलेशन करपाक सोदता. एंड कसो आशिल्लो आयचो दीस? आयचो दीस सगळ्यातलो लायफांतलो बेस्ट दीस आशिल्लो. कारण आयज जे इतली वर्सां काम करतालो यूथ फिल्डान, सोशल फिल्डान, तेचो आयज खंय तरी रेकॉनायज जालो आणि एक राष्ट्रीय स्तराचेर खंय तरी सत्कार जालो. खूब बरें दिसता की कारण आमी इतर युवकांक पळयताले की जे कशे आपल्या राज्यान काम करता, तशेंच ते सगळे पळोवन आमी खूब मोटिवेट जाले. आणि आयज खुबशे इवन 24 यूथ अवॉर्डीज ऑल ओव्हर इंडिया 2017, 18 आणि 18-19च्या अवॉर्डीक खुबशे यूथ मेळ्ळे. तेंचे कडेन खुबशी प्रेरणा घेवपा सारखी आशिल्ली. बरोबर. म्हाका दिसता तुवें जेन्ना म्हणटा की जायते यूथ तुका मेळ्ळे, तांचे कडेन प्रेरणा घेवपा सारकी आशिल्ली. हांव मातसो फाटल्यान वयता आतां. म्हळ्यार तुज्या लायफा बद्दल थोड्यांक आमचे जे प्रेक्षक आहात तांच्या पर्यंत पावोवपाक सोदता. म्हाका सांग, तुजो जल्म आनी रावता खंय? म्हाजो जल्म शिवोले हांगासर जालो. हांव म्हापसा कुचेले हांगासर रावता. बरोबर. आणि कॉलेज लायफ कशी आशिल्ली? जे आतां एक आमी यूथ आदर्श युवक म्हणून तुका पळयतात तेन्ना तुजी कॉलेज लायफ कशी आशिल्ली ती पयलीं सांग. हय, कॉलेज लायफ म्हणटना की हांव कॉलेजीन फर्स्ट इयराक आसतना NSS हांवें घेतलेले. थंयच्यान हांव NSSचो PRO जालो सेकंड इयराक. आणि कॉलेजीन शिकता आसतना काही अश्यो घटना घडटा ज्या घटनेन म्हाका एक संदी मेळ्ळी की गोवा युनिवर्सिटी स्टुडंट कावन्सिलान इलेक्शनाक उबो रावपाची. युनिवर्सिटीन हांव स्टुडंट कावन्सिलान 2015-16च्या काळान हांवें कार्यक्रम केले आणि ते आफ्टर दॅट हांवें NYK जॉईन केलें, नेहरू युवा केंद्र. सो तूं जेन्ना म्हणटा की इलेक्शनाक उबो रावलो युनिवर्सिटीन, सो तूं पयलीं पासूनच ह्या फिल्डान येवपाक सोदतालो, समाजकार्यान येवपाक सोदतालो, एक लिडरशीप क्वॉलिटी कितें आशिल्लें पयलीं? ना, एक्चुअली जेन्ना आमी NSS म्हणटा ते NSSन खंय तरी तुका सोशल वर्क एक तुका आवड निर्माण जाता भितर. कारण तुका खुबशे तेंचे प्रोग्राम्स आसता, स्वच्छ भारत, बॅग मेकिंग, खुबशे जे प्रोग्राम तुका एक खंय तरी मोटिवेट जाता तूं सोशल फिल्डान येवपा खातीर. आणि त्या NSSच्या माध्यमांच्यान म्हाका दिसता एक नशा कसो स्टार्ट जाता सोशल वर्काचो. म्हाका सांग, तूं म्हणटा की NSSच्या माध्यमांतल्यान तुका प्रेरणा मेळ्ळी ह्या सोशल फिल्डान एक सामाजीक कार्य करपा खातीर. पूण तुका एक्चुअली जर तूं आयडल असो मानता, कोणाक तरी पळोवन फुडें सरला, अशें कोण आसा तुज्या लायफान? एक्चुअली जेन्ना NSS सोंपोन कारण NSS फक्त एक कॉलेजीन आसता आणि तेच्या भायर जर तुका खंय तरी कार्य करपाक जाय, आमी तें कार्य म्हाका दिसता नेहरू युवा केंद्र संघटन, जितून हांवें 2 वर्सां राष्ट्रीय स्वयंसेवक म्हणून काम केलें. आणि हे काम करता आसतना खुबशे डिपार्टमेंट्स, खुबश्यो
ज्यो काही गोष्टी आमकां ज्यो खबर नासता, कारण आमी जेन्ना युवक आसता तेन्ना आमकां चडशी डिपार्टमेंटाय खबर नासता, चडशे प्रोग्रामूय खबर नासता. युवक हो सोशलायज नासता. आनी जेन्ना नेवरे केंद्रान पावले आनी एक्चुअली नेवरे केंद्र पावले म्हटल्यार की तितून आमचे मार्गदर्शक आनी म्हाजे गुरू सर कालिदास घाटवळ जे आमकां खरेंच मोटिवेट करता मुळे तेंच्या जे सांग. जे आशिर्वाद आसा त्याच्यामुळे तयार जाता. सो कितें आशिल्लें एक्झॅक्टली जेन्ना तूं NYK करतालो तेन्ना तुका म्हणटा की मार्गदर्शन मेळ्ळें, जायत्यो गोश्टी आयकपाक मेळ्ळ्यो, फुडें सरपाक मदत जाली. कितें कामां आसतालीं, कशें कितें फुडें सरप जालें? सगळ्यात पयलीं आमकां NYK म्हणल्यार लायक आमकां ट्रेनिंग दिताले, लायक व्हॉलेंटियराचें काम कितें आसता. एखाद्या गांवांत वचप, थंय मंडळ स्थापन करप, थंय भुरग्यांक एकठांय करप, त्या भुरग्यां कडेन मागीर ज्यो गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी आसा, गव्हर्मेंटाचे प्रोग्राम आसा, जे म्हाका दिसता ब्लड कॅम्प, डेंटल कॅम्प, खुबशे डिपार्टमेंटांनी म्हाका वचपाक म्हटल्यार तेंची जी स्किमी आसा ती अंडरस्टँड करपाक मेळ्ळो. म्हाका दिसता हांवें चडश्यो डेंटल चॅकअप कॅम्प गोवा डेंटल कॉलेजा बरोबर मोर दॅन 20 हांवें नॉर्थ गोवान आयोजीत केल्ले. ह्या सगळ्या कॅम्पाच्या थ्रू खुबश्या लोकांक फ्री डेंटल चॅकअपाक, फ्री क्लिनींग, रूट कॅनल सगळे फ्री मेळिल्ले आसा. तशेंच म्हाका ब्लड डोनेशन कॅम्प आमचे एवरी मंथ चालू आसता सगळ्या NGOच्या मार्फत. बरोबर. जेन्ना हें सगळें काम कार्य जेन्ना करता न्ही तेन्ना फॅमिलीचो एक सपोर्ट जाय आसता. कसो आशिल्लो फॅमिली सपोर्ट, आनी फॅमिलीनूय तुजें अशें सामाजीक कार्य करपाचें अशें आशिल्लें पयलीं पासून? हय, कारण फॅमिली म्हणटकूच कारण ह्या कार्यक्रमांनी आपलो टायम दिवचो पडटा आनी खंय तरी घरूय पळोवचें पडटा, टायम सोशल लायफान टायम दिता. खरेंच मम्मी आनी डॅडी खूब सपोर्टीव आसली. केन्नाच कितें जालें खंय तरी समाजा खातीर करता, केन्नाच ओपोज करूंक ना. खूब मोटिवेशन मेळटालें. म्हाका दिसता ही सगळ्यात मोठी गजाल आसा, आनी जे पेरंट्स आसा तांकां ही गजाल सदांच लक्षांत दवरपाक जाय की आपल्या भुरग्यांक समजा मोटिवेट करतलो समाजकार्यान जाल्यार तुमी पयलीं तांचे कडेन उलोवपाक जाय, तांच्या फाटल्यान रावपाक जाय, तांचें कितें जर काम आसा जाल्यार हेल्प करपाक जाय. आनी गुणाजी, आमी तुका खुबशे फावटी पळयला, खुबशे फावटी मेळ्ळे बीन आमी. एक गोश्ट तुज्या बद्दल की एक सादेपण, एक ग्रावंड म्हणजे डावन टू अर्थ अशें एक आमकां तुजें एक व्यक्तिमत्व दिश्टी पडटालें. कशें पॉसिबल जातालें जेन्ना लोकां कडेन तूं कॉन्टॅक्टान येतालो तेन्ना? कितें जातालें एक्झॅक्टली? एक्चुअली कशें आसा, जेन्ना आमी खंयच्या युवकांक मेळटा तांकां प्रश्न विचारता की तुमच्या गांवांत NGO आसा, क्लब आसा. कारण तुका जर ह्या देशाची सेवा करपाक जाय, लोकांची सेवा करपाक जाय जाल्यार त्या गांवचे लोक एकठांय येवपाची गरज आसा एका प्लॅटफॉर्माचेर, आनी त्या प्लॅटफॉर्माच्या मार्फत खुबशे कार्यक्रम करपाची गरज आसा. आयज खुबश्यो ज्यो गोश्टी आसात त्या गोश्टींनी लोकांच्यो डिफिकल्टीज आसता, प्रॉब्लम आसता, ते सॉल्व करपाक म्हाका त्या NGOच्या मार्फत, त्या क्लबाच्या मार्फत जाता. कारण म्हाका खुबशे जे युवक मेळटा, खुबशे जे तरणाटे आसता तांकां एक प्रश्न विचारता, तुमच्या गांवांत क्लब आसा? जाल्यार हांव तांकां क्लब फॉर्म करपाक, रजिस्ट्रेशन करपाक मदत करता. आनी ते जातकूच मागीर तांकां जे आमचे ब्लड डोनेशन कॅम्प आसता, मागीर आनी इतर जे प्रोग्राम्स आसता ते कोऑर्डिनेशन करून तांकां हेल्प करता. तशेंच आमचे नेवरे केंद्राचे एक भारत श्रेष्ठ भारत अंडर आमी ज्यो आमच्यो टिमी आसता, ज्यो गोवा टू झारखंड, लास्ट टायम आमकां झारखंड हे आशिल्ले, सो आतां तशें इंटर स्टेट यूथ एक्सचेंज प्रोग्रामाक सुद्दां तांकां पार्टिसिपेट जावपाची संदी मेळटा. सो इंटरस्टेट यूथ तातूंत प्रोग्राम तुमी जे करता न्ही, एक्झॅक्टली कितें आसता आनी तातूंतलो फायदो कितें जाता, कितें आसता तातूंत? इंटर स्टेट यूथ एक्सचेंज म्हणल्यार कारण जेन्ना आमी भारत देश म्हणटा आनी ह्या भारत देशान आमी पळयतना की सगळी जी राज्य आसा तेंची कल्चर, तेंचे जे सगळे स्पोर्ट्स कल्चर बाकीचे ते सेपरेट आसा सगळे. फूड ते सगळे आमकां जर आमी एकामेकाक वळखना सारके, कारण आमी जेन्ना गुजरात म्हणटा तेंचे आमकां जेवण खबर नासता कशें आसता, तेंचे कल्चर खबर नासता. सो ह्या काही गोश्टी आतां आमी झारखंड बरोबर आशिल्ले तेन्ना आमकां खुबश्यो गोश्टी अंडरस्टँड करपाक मेळ्ळे. तेंचे जे कल्चर आशिल्ले एक सिमिलर आशिल्ले, लायक जे तेंचे ट्रेडिशनल डान्स आशिल्लो तो सिमिलर टू आमचो धालो आसता गोंयांत तसो आशिल्लो, लायक ओके. मोस्ट ऑफ द सेम आसता. सो एक भारत हो कसो श्रेष्ठ आसा ह्या प्रोग्रामांच्यान आमकां तेची जाणीव जाता. एक भारत श्रेष्ठ भारत म्हाका दिसता खूब बरी कल्पना आसा. आनी जेन्ना इंटरस्टेट यूथ जेन्ना मेळटा तेन्ना खुबश्यो गोश्टी म्हणजे तांचे विचार, तांची रावपाची पद्दत,
तांचे जर जेवण खाण कितें आसा, तांचे लोकनृत्य कितें आसा, तांची हिस्ट्री कितें आसा, ह्यो सगळ्यो गोश्टी एक्सचेंज जाता आसतल्यो. ताचो फायदो नक्की गुणाजी तुका सुद्दां जाला आसतलो तुज्या लायफान. हय एक्चुली हांव म्हटल्यार जेन्ना केन्नाच असो ट्रॅव्हल करूंक नासलो असो एकटो 15 दीस. आनी गोंयकार म्हटल्यार 15 दीस ट्रॅव्हल करपाक दुसऱ्या स्टेटीन तूं जाणा नुस्त्या शिवाय रावूंक शकना. सारकें. आमी म्हाका दिसता गोंयची 50 भुरगीं घेवन 2018-19 हांव झारखंड हांगासर टीम घेवन गेल्ले. अच्छा. आनी थंय 15 झारखंड रांची हांगासर. ओके. आनी थंय आमी खुबश्यो गोश्टी झारखंडा बरोबर शेअर केल्यो. तेंच्यांनी ते गोंयान आयले आमच्या बरोबर खुबश्यो ज्यो आदान प्रदान कार्यक्रम शेअर जाले. तुवें म्हळें की जायते ब्लड डोनेशन कॅम्प किंवा डेंटल चॅकअप कॅम्प तुवें ऑर्गनायज केले. ह्यो सगळ्यो गोश्टी करता आसतना एक बरी गोश्ट जाता की खुबशे पेशंट आसा ते बरे जावन घरा वयता. खूब जाणांक ब्लड डोनेशन म्हळ्यार अशें एक रक्तदान श्रेष्ठदान अशें म्हणटा. जायत्या जाणांचो जीव तातूंतल्यान वाचपाक शकता. केन्ना ही फिलींग आयल्या की आपूण कितें तरी बरें काम करता आनी खूब मोठें काम करता म्हणून? हय जेन्ना आमी ब्लड डोनेशन म्हणटा कारण म्हाका खुबशे कॉल येता अशे डेली की कोणाक जेन्ना हार्ट सर्जरी आसा तेका एमर्जन्सी डोनर जाय पडटा. एक 4 डोनर 5 डोनर आनी त्या टायमार आमकां खूब अशें डिफिकल्ट जाता की ते डोनर मेळपा खातीर. सो आमी तेंकां अशें लायक थ्रू सोशल मिडिया अवेरनस करून तेंकां हेल्प करता. जे जातूंत आमकां खूब उमेद जाता कित्याक ते खंय तरी आमी मनशाक पावता. फक्त एक वायट दिसता कारण जो मनीस विचारता तो मनीस केन्नाच ब्लड दिना. जेन्ना आमी कॅम्प ऑर्गनायज करता अशे कितलेशे कॅम्प ऑर्गनायज करतकूच म्हाका दिसता आमी जेन्ना इतली पब्लिसिटी करता की तेन्ना कमी डोनर येता, कमी सारकें. रिस्पॉन्स येता इतली पब्लिसिटी करून. ते खंय तरी दुख्खाची गजाल आसा कारण आयज ब्लड म्हणटकूच प्रत्येक मनशाक ब्लड लागता आनी हे ब्लड दिवपाक सगळ्यांनी म्हाका दिसता फुडाकार घेवपाक जाय कारण खंयचोच मनीस ब्लडा शिवाय जगूं शकना. सारकें. आनी रिजन कितें आसूं येता दिसता तुका गुणाजी? कारण लोक आयज काल फुडें लॅक ऑफ येना. अवेरनस कारण लोक कशें म्हणटा की ब्लड दिल्यार खंय तरी जिवाक प्रॉब्लेम जातलो खंय तरी हे आसा कारण जे बेनिफीट आसा ब्लड दितकूच ते लोकां मदीं अजून तक पावना. हेच्या खातीर जागृताय आमची चालू आसा. तरी ही म्हाका दिसता प्रत्येक हायर सेकंडरी कॉलेजींनी सुद्दां आमचे कार्यक्रम जावपाचे आसात. बरोबर. हायर सेकंडरी कॉलेज ह्या लेवलाचेर खऱ्यांनीच ह्या तरेच्यो कार्यावळी जावप गरजेच्यो आसा आनी जाय तितले यूथ जेन्ना फुडें येता ब्लड डोनेशन किंवा आनीक कसल्या सामाजीक कार्याक तेन्ना नेशन बिल्डिंगान आमचें गोंय आनीक फुडें वचपाक जाय, आमचें स्टेट फुडें वचपाक जाय, आमचें इंडिया नेशन आमचें फुडें वचपाक जाय जाल्यार बिल्ड करपाक मदत जाता अशें गजाल सारकी. आयज जेन्ना फाटल्या दिसांनी हो अवॉर्ड जेन्ना डिक्लेअर जाल्लो सगळ्यान पयलें फिलींग कितें आशिल्लें? पयलें फिलींग म्हटल्यार कारण जे हांवें काम केल्लें जी फाटली 5 वर्सां आनी खंय तरी रेकॉनायज जालें राष्ट्रीय स्तराचेर. खूब बरें दिसलें की सोमतेच आमचे ऑनरेबल सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी सुद्दां सोमती दखल घेवन अभिनंदन केलें. तशेंच आमचे युनियन मिनिस्टर श्रीपाद नायक भाऊ यांच्यानी अभिनंदन केलें. कितें सांगलें अभिनंदन म्हळ्यार एक्चुअली गोंयचे जे माननीय मुख्यमंत्री आहा प्रमोद सावंत हांच्यांनी कितें उलोवप जालें तुमचे कडेन? हय उलोवप जालें म्हटल्यार कारण आमकां ऑल ओव्हर इंडिया फक्त 2018-19 फक्त 7 युथांक हो अवॉर्ड मेळ्ळा. खूब बरें दिसलें कारण खंय तरी जें काम आसा हे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया तुजें रेकॉनायज करता आनी जें काम तुका खरेंच मोटिवेट करता ह्या देशा खातीर कारण आमी जर देश निर्माण करपाक जाय जाल्यार युवकांची गरज आसा आनी खंय तरी दुसऱ्या युवकांक मोटिवेट जाता कारण असले पुरस्कार सुद्दां आसता आनी तुमी काम करपाक जाय कारण जेन्ना हांव काम करतालो तेन्ना म्हाका खबर सुद्दां नाशिल्लें अशे पुरस्कार आसता. पण जेन्ना म्हाजें काम अशें चालू आशिल्लें की कळ्ळें की खंय तरी ह्या कामाक खंय तरी गव्हर्मेंट तुका रेकॉनायज करता. बरोबर. जेन्ना आयज हें फंक्शन जालें तूं सद्या दिल्ली आसा दिल्लीच्यान आमी सद्या उलयतात तूं आमकां कनेक्ट जालें दिल्लीच्यान. आयज जेन्ना फंक्शन जालें तेन्ना युनियन मिनिस्टर्स तुमच्या मुखार आशिल्ले. आयज तुमकां तांच्या हातींतल्यानूच युनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकूर हांच्या हातांतल्यानूच तुमकां हे अवॉर्ड दिले गेले. कितें उलोवप बीन जालें? कितें आशिल्लें आयचो सगळो दिसाचो कार्यक्रम तुजो? कारण आमचे जे स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसा ते यूथ आसा तांच्यांनी कारण जे नॅशनल अवॉर्डीज एवरी इयर्स दिता मात खंय तरी आमकां जे यूथ अवॉर्डी हे देशा खातीर नॅशनल लेवलाचेर खंय तरी काम करपाक जाय
आनी तेंच्यांनी आमकां सांगलें की बेगिनाच एक मिटींग करुया आनी जे आमचे फ्युचर कोर्स आसतलो प्रोग्राम आसतले ते डिस्कशन करुया. म्हणजे फ्युचर प्रोग्राम म्हळ्यार इन कशे तरेचे प्रोग्राम्स तुमचे कडेन करपाक सोदता अशें कितें सांगलां कितें? ना अजून तशें कांय डिस्कशन जावंक ना, मात कॉल करता म्हटल्यार आपयतले. आपयतले म्हण सांगलें. बरें गुणाजी, तुज्या मनान कितें आसा? आतां गोंयचो एक आदर्श युवक म्हणून तुका पळयतात. तुज्या मनान गोंयान आनीक कितें प्लॅन्स आसा करपा खातीर? मेन थिंग म्हटल्यार आयज आमी गोंयान पळयतकूच कारण आमी एज कम्पेअर टू इतर स्टेट आमी जेन्ना गोंयान पळयता की खुबशे युवक आसात ते जेन्ना गव्हर्मेंट पोस्ट येता, एक समज प्युनाचे पोस्ट येयले, 5 प्युनाचे पोस्ट येयले आनी 5,000 एप्लिकेशन येता. खूब वायट दिसता की आयज जे एज्युकेटेड भुरगे आसता, जे बीकॉम पोस्ट ग्रॅज्युएशन जाला, हे सुद्धा प्युनाच्या पोस्टाक एप्लाय करता. कारण तांकां जे जीपीएससी युपीएससी जे एग्जामी आसा ते एग्जामीच्या बद्दल अजूनय अवेअरनेस जावंक ना. हे अवेअरनेस करपाचे अजूनय कमी आसा. हे सगळे आमी करतलो. एक्झॅक्टली, खूब बरी गोश्ट तूं उलयलो. खुबश्या जाणांक UPSC GPSC हे एग्जाम्स जे आसा ताचे बद्दल खरेंच खबर ना. आनी जेन्ना सिवील सर्विसूय म्हणटा आमी, तातूंत सुद्दां खुबश्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आसा सगळ्या आमच्या गोंयच्या युथांक खातीर. आनी जर यूथ ह्या एग्जामीनी जर फुडें सरत जाल्यार कितल्योश्योच गजाली करपाक शकता. आनी मुद्दम तुमकां जर जे युवक जे आतां सद्या पळयता तांच्या खातीर हांव सांगपाक सोदतां की तुमी इंटरनेटाचेर जस्ट सर्च मारा, तुमकां जाय ती इन्फॉर्मेशन गावतली. आनी कठीण आसता थोड्यो एग्जामी, ताच्या खातीर आपूण हार्डवर्कूय करचें पडटा. बट येस, तुमी जर बरें काम करीत जाल्यार तुमी बऱ्यापैकी पोस्टाचेर बरे सिवील सर्विसाचेर सुद्दां पावपाक शकता. गुणाजी, एट प्रेझेंट म्हाका जेन्ना तूं ह्यो सगळ्यो कामां जेन्ना करतालो न्ही, असो कितें एक्सपिरियन्स आसा जेन्ना खंयची फॅमिली किंवा खंयचो एक मनीस तुका येवन बाबा थँक्यू म्हटला, तूं एक बरें काम केलें आनी ताच्या खातीर आपली ह्यो कामां बऱ्यो जाल्यो म्हणून? एक्सपिरियन्स म्हणल्यार जेन्ना आमी डेंटल चेकअप कॅम्प ऑर्गनायज करताले तेन्ना म्हाका दिसता खुबशे जे अरावंड 25 एका कॅम्पाक आमी 25 जाणांक फ्री डेंटल लायक रूट कॅनल फिलिंग हे सगळे करतना खुबशे लोक थँक्स म्हणटा. कारण त्या टायमार आमी जर रेटी कंपेअर करीत प्रायवेट क्लिनिकाच्यो खूब हे आसता, एक्सपेन्सीव आसता. आनी हांगासर तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट दिता. खंय तरी ही हेल्प जाता लोकांक, मागीर ते खंय तरी मनाक बरें दिसता. म्हणजे कितें कारण आसूं येता की युवक फुडें सरना सोशल वर्कान, किंवा थोडे कमीच आसतले अशे जे सोशल काम करता, तांकां उमेद आसता. कितें कारण आसा हाच्या फाटल्यान? कारण आयचे युवक म्हणटकूच आयज मॉडर्न जनरेशन आनी देशाच्या बद्दल प्रेम निर्माण करपा खातीर म्हाका दिसता NSS NYK हे काम चालूच दवरला आपले. सो चडशे युवकांक थ्रू नेहरू युवा केंद्र NSS पार्टिसिपेट जावपाक जाय. आनी तितून म्हाका दिसता जी फिलींग आसा देशा खातीर, जे खरेंच एक्चुअली प्रत्येक मनशान आयज जो आमी युवक म्हणटा तो युवक आपूण रिस्पॉन्सिबल आसपाक जाय. कारण आमी जेन्ना युवक म्हणटकूच हो तरणाटो आसता आनी त्या मनशान जर एक बारीक सुद्दां आपलें काम केलें, फॉर एक्झाम्पल जर कोणाक ब्लड दिलें एक वर्सान एकदां, एक्चुअली 3 म्हयन्यान दिवपाक मेळटा, मात एक्चुअली वर्सान सुद्दां प्रत्येक युवकांनी अशें ब्लड दिवपाक स्टार्ट जाल्यार खंय तरी एक लोकांक मदत जातली. बरोबर. फक्त ब्लड डोनेशनच न्ही, जाल्यार कितलींशींच सोशल कामां आसा, समाजकार्य आसा जे युवक करपाक शकता. आयजकाल खुबशे फिल्ड्स आसा जातूर जायत्यो गजाली पावोवपाची गरज आसता. एक गजाल गोंयान आमी हालींच बरी पयली ती म्हळ्यार जेन्ना हुंवार आयलो फाटल्या दिसांनी, जेन्ना एक पूर आयलो सत्तरी भागान किंवा दिवचल बाकीच्या भागांनी, तेन्ना जायते युवक फुडें सरले मदत करपाक. आनी हे सगळे युवकान आयज यूथ डेच्या निमतान खरेंच सलाम करता. कारण खूब बरें काम तांच्यांनी केलें. आनी अशें ना की एक देश प्रेमाची भावना ना अशें ना, आसा, फक्त ती बऱ्या तरेन फुडें हाडपाची गरज आसा. आनी म्हाका दिसता गुणाजी सारकिले जे युवक आसा ते नक्की ह्या कामा कडेन पळयतले. एक खंयचोय प्रोजेक्ट हातीन घेतलेलो बीन आसा तुवें सद्या गुणाजी गोंयान? हय, आमी नशा मुक्त भारत हो प्रोजेक्ट सध्या हातीन घेतलेलो आसा. हो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट अंडर द नॉर्थ गोवा कलेक्टर आमची कमिटी आसा. ह्या कमिटीन हांव डिस्ट्रिक्ट कमिटी मेंबर म्हणून काम करता. आनी ह्या प्रोजेक्टा अंडर आमी खुबशे जे अवेअरनेस जे नशा मुक्त भारताच्या अंडर अवेअरनेस कॅम्पेन चालू आसा. हांवें जो प्रोजेक्ट हातीन घेतला जे स्टॅच्यू करप, लायक जे पब्लीक प्लेसीस आसा थंय आमचे स्टॅच्यू येतले, ती मॅसेज वचपा खातीर आमी खुबशे अवेअरनेस चालू आसा.
आनी म्हाका एक सांग, आतां आमी म्हणटा की यूथ नशा हातूर चड वयता, कसले कसले नशा करता. ताजे रिजनय भरपूर आसूं येता, कारण आयज काल अशे तरेचें लायफ आमी जगता, वेस्टर्न लायफ आमी म्हणटा, किंवा जायत्यो गोश्टी टीव्हीचेर पळयता. अ, जे युवक आसात ते खुबशे ह्या गोश्टीन वयता अशें दिश्टी पडटा तुका? हय. जेन्ना आमी स्कूल लेवलान आतां पळयता की प्रत्येक मनीस इवन बायकाचे रुल्स लायक ट्राफीक रूल सुद्दां फॉलो करिना. एक ट्रिपल सीट वयता, विदाउट हेल्मेट वयता. आनी इवन जे आमी आतां स्कूल लेवलांतल्यान आमी पळयता की खुबशे भुरगे बियरी पिता, हे पिता. सो खंय तरी कंट्रोल करपाची गरज आसा. कारण जे यूथ आसता हे ग्रामीण भागांतले यूथ आसता, आनी खंय तरी जर तांकां जर ह्या टायमार मोटिवेट मार्गदर्शन करिना, ते म्हाका दिसता ते एडिक्ट जातकूच ते एडिक्ट जाता आनी मागीर वेगळ्या ते लेवलाचेर वचूं शकता. बरोबर. खंयच्या लेवलीचेर वचूंक शकता. सो सारकें. त्या टायमार त्या युवकांक मार्गदर्शनाची गरज आसा. इवन स्कुलांनी म्हाका दिसता स्कूल लेवलाचेर 8th 9th 10th म्हाका दिसता हेचे सेशन आसपाक जाय. कारण हे जे स्टेज आसा ते भुरगे स्टार्ट करता पिवपाक. एक बरोबर. मजा म्हणून. स्कूल लेवल, हाय सेकंडरी लेवलाचेर, ह्या लेवलाचेर म्हाका दिसता पेरंट्सांनी आनी स्कूल टिचरींनी लक्ष दवरप भरपूर गरजेचें आसा, कारण ही एक एज आसता ज्या टायमार भुरगे चुकीच्या वाटेर वचपाची एक संभावना आसता. आनी जर इवन आमचो नशा मुक्त भारता अंडर आमी एक व्हिडिओ चालू आसा की एखादो मनीस युवक जेन्ना पिता आनी लायक तेचो मागीर तो तेका एडिक्ट जाता पिवन, आनी मागीर तो लग्न जाता, तेजी फॅमिली आसता, तो मागीर पिवन तांकां एक्सपायर कितें जाता. त्रास जाता बीन ते. फॅमिली कशी स्ट्रगल करता ही सगळी एक शॉर्ट फिल्म करप आनी त्या युवकांक दाखोवपाची गरज आसा त्या टायमार. कारण हे खंय तरी आयज अवेरनस जावपाची खुबशी गरज आसा. एक्झॅक्टली. अवेरनेस, खुबश्यो गोश्टीचेर अवेरनेस जावपाची गरज आसा, आनी हे तितलेंच खरें आसा. म्हणजे आयज जेन्ना गोंयांत तूं पळयता युवकांक किंवा यूथ रिलेटेड जे प्रॉब्लम्स आसा, मेजर समजा 2 प्रॉब्लम्स विचारची जाली जाल्यार कितें फेस करता यूथ आयज गोंयांत? मेजर प्रॉब्लेम हे युथाचे म्हटल्यार आमी आतां हेचे उलयताले की एडिक्शन. एक हय, लोकांक अवेरनस ना जीपीएससी युपीएससीचेर, आनी जे ओके. कोर्सीस आसा. कारण आमी खुबशे युवक पळयला ते म्हाज्या बरोबर शिकताले, तांकां ऑल ओव्हर गोवा टॉप येयलेली फूल सब्जेक्टांनी. मात ते आयज खंय तरी अनएम्प्लॉयड आसा. तांकां विचारलें तर तेंचे कडेन मॅप ना फुडलो कितें करपाक जाय. सो म्हाका दिसता तसल्या युवकां खातीर आमचे कॉलेजींनी सेशन स्टार्ट जावपाक जाय, अवेरनस ऑन वेरियस गव्हर्मेंट कोर्सीस आनी जे जीपीएससी बाकीचे एग्जामीस तेचेरूय अवेरनस करपाची गरज आसा. आनी दुसरो विशय म्हटल्यार गोंय हे आमचे ट्युरिजम जाल्ल्या कारणान आयज आमी पळयता की खुबशी जी बार्रां आसा, जे वायन शॉपां आसा ती वाडत आसा. कारण आमी हो बिझनस म्हणटा बरें आसा, कारण खंय तरी आमी चिंतपाक जाय की आमची फुडली जी पिढी आसा ही पिढी खातीर खूब डेंजर आसा. कारण जो ट्युरिस्ट गोंयांत येता तो तेचे एकूच हे आसता की गोंयान कमी दरान सोरो मेळटा आनी खंय तरी हेचो मजा घेवपाक जाय. आमकां आयज खरेंच युवकांक आमच्या सेफ करपा खातीर प्रॉपर मार्गदर्शनाची गरज आसा तेंचे खातीर. बरोबर. लॅक ऑफ मार्गदर्शन आमी म्हणू शकता, किंवा ह्या गोश्टीचें लक्ष अजून पर्यंत सारकें ना. ते खातीरूय ह्यो गोश्टी सगळ्यो घडटा काय कितें हो बरो एक मुद्दो आसा, आनी ताज्या खातीर वेगवेगळे गायडन्स आमी दिवपाक जाय, आनी ते टायम टू टायम जावपाक जाय. त्या एजीचेर जावप भरपूर गरजेचें आसा. गुणाजीन सारकें कारण तो पॉयंट आउट. एजी भायर गेलो काय तो हाती भायर वतलो. एक्झॅक्टली. आनी हे बरे तरेन पॉयंट आउट केलें गुणाजीन. म्हाका दिसता सकाळच्यान तुजो शेड्यूल सारको टायट आशिल्लो, आनी आमी वदलच्यान ट्राय करताले इंटरव्यू घेवपाक. आतां ऑलमोस्ट सांज जायत आयिल्ली आसा. आतां जेन्ना अवॉर्ड सेरेमनी जाल्या उपरांत तुमी आनी खंयच्या लिडराक बीन मेळप जालें तुमचें? ना, आमचो एक्चुअली आमचो आनीक प्रोग्राम आशिल्लो, सो आमी मेळपाक काय शकूंक ना. ओके. सो सांजचे इवनिंग बी जावं शकता. ओके. एंड म्हाका दिसता तुजे फुडले वाटचाले खातीर बेस्ट ऑफ लक. आयच्या ह्या युवा खातीर तुजी मेसेज कितें आसतली? आयच्या युवा खातीर, कारण म्हाका खुबशे कॉल येता, अभिनंदन करता लोक, आनी एकूच विचारता की गुणाजी तुका आतां गव्हर्मेंट जॉब शुअर मेळटलो. सांगपाक खूब तांकां प्रत्येक जाणांक सांगता की कारण आमी जे कार्य करता ते गव्हर्मेंट जॉबा खातीर करिना. आनी कारण जो आयचो युवक आसा, जो खास करून जो गोंयचो युवक आसा, तो प्रत्येक जण म्हणटा की जॉब आसा, गव्हर्मेंट जॉब जाय, सेक्युअर जॉब. आमकां स्वता खातीर स्वताचें लायफ सेक्युअर करपाक जाय. गव्हर्मेंटाच्या अंडर आमकां लायफ सेक्युअर करपाचें ना. कारण स्वताचें लायफ जर सेक्युअर करीत
आपण जे आयज अनएम्प्लॉयमेंट वाडला तितून आपण एक 10 जाणांक नोकरी दिवंक शकता अशें कार्य म्हाका करपाक जाय. बेस्ट. आणि हो विचार प्रत्येक युथाच्या मनान असपाक जाय की आपूण गव्हर्मेंट जॉब सोदच्या परस आपूण कितें तरी करतलो आनी आनीक 10 जाणांक आपूण काम दितलो हाजे इतली एक विचार इतलो बरो आनी खंयचो आसूं शकना. गुणाजी आनी एक क्वेश्चन म्हाका विचारपाक जाय, कारण हांव खुबदां म्हणटा की आतां पॉलिटिक्सान एक यंग भुरगे येवपाक जाय, यंग चेहरे येवपाक जाय, फ्रेश मायंड येवपाक जाय, नव्यो आयडियाज येवपाक जाय. कितें प्लॅन आसा पॉलिटिक्सान फुडें करियर बीन करपाचो? तशें कांय ना, कारण खुबश्यो गोश्टी विदाउट MLA विदाउट मिनिस्टर जावं शकता आनी ते आमचें कार्य चालूच आसता. कारण जो नेहरू युवा केंद्राचो व्हॉलेंटियर जेन्ना काम करतालो म्हाका दिसता खुबशे जे आमदार आसता, खुबशे जे आमचे पंच सरपंच आसा, ज्यो स्किमी तांकां खबर नासता त्यो आमच्या व्हॉलेंटियराक खबर आसता आनी खुबशे जे प्रोग्राम जे करपाक जाय ते आमी सगळ्या माध्यमांच्यान चालूच आसता. कारण पॉलिटिक्सान आमदार जावप मिनिस्टर जावप हे गरजेचें नासता. कारण जे तुका जी नॉलेज आसा आनी खंय तरी ह्या देशा खातीर काम करपाक जी मेळटा तेच खूब गरजेचें. बरोबर. आणि गुणाजी म्हाका दिसता केन्नाय पर्सनली मेळोन आनीकूय हाजेर गजाली आमच्यो जावपाक जाय अशें दिसता, कारण खुबशे टॉपिक्स आसा आमच्या गोंयांत जे आमी लोकां कडेन उलोवपाची गरज आसा, तांचे कडेन विचार विनिमय करपाची गरज आसा. आणि तुवें जशें पॉयंट आवट केले 2-3 गजाली, तातूंतली एक गजाल म्हळ्यार ज्यो सिवील सर्विसाच्यो ज्यो एग्जाम्स आसा त्यो दिवप, तांचे बद्दल अवेरनेस करप भरपूर गरजेचें आसा. लोकांक सांगप ताचे एग्जाम्स कश्यो दिवप, त्यो खंयच्या लेवलाचेर आसता, तूं त्यो केन्ना दिवपाक शकता. कारण एक गोश्ट अशी आसा की घरान जेन्ना एक यूथ आसा तेन्ना ताजेर फक्त गव्हर्मेंट जॉब जाय म्हूण प्रेशर घालपाक जायना. पेरंट्साची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. ताका स्वता बिजनस जर करचें अशें दिसता, ताका एक वेगळ्या फिल्डान वयचें अशें दिसता, आयज काल कितल्योश्योच गजाली तुमच्या खातीर अवेलेबल आसा. आणि दुसरी गजाल म्हळ्यार न्यू एज्युकेशन पॉलिसी सुद्दां तुमच्या खातीर इतली बरी आसा की तुमी वेगवेगळ्या फिल्डान रावन सुद्दां तुमची डिग्री कंप्लीट करून सुद्दां एक वेगळें फिल्ड निवडपाक शकता. जशें गुणाजी आयज एक समाज कार्यकर्ता म्हणून इतलीं वर्सां काम करतालो, जायते ब्लड डोनेशन कॅम्प म्हण किंवा डेंटल कॅम्प किंवा आनीक बाकीचे अशे साबार कार्यक्रम तांणी राबयले. आनी आयज आमच्या गोंया खातीर अशी एक प्रावड मुवमेंट आसा. 2018-2019 ह्या वर्साचो नॅशनल यूथ अवॉर्ड ताका फावो जाल्लो आसा. आणि गुणाजी परत एक फावट पुराय गोंयच्या वतीन आनी प्रुडंट टिमीच्या वतीन तुका कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणपाक सोदता. आनी तुवें वेळ काडलो आमच्या खातीर, त्या खातीर देव बरें करूं. थँक्यू.